राज्यात उटंगाराच्या पावसान थैमान झाडां पडली, पालसणां कोसळ्ळी जाल्यार न्हंयच्या पातळीतूय मोठी वाड जाली। शेनवारा राज्यात पावसाचो रेड अलर्ट। पळोवया उटंगाराच्या पावसान राज्यात जाल्ली पडझड। फाटल्या 24 वरांत राज्यात सुमार 4 इंच पावसाची नोंद जाल्या। शेनवारा पावसाचो राज्यात रेड अलर्ट। शेनवारा गोंयांत सगळे कडेन उटंगाराच्या पावसान पडझड पळोवपाक मेळ्ळी। पणजे आल्तिनार आनी करंजळे रस्त्यार झाड आडवें जालें। सीसीपीच्या ट्रकाचेर झाडाची फानी पडली। सातबूर लोकांनी वेळोच थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान अनर्थ टळ्ळो। आमकां कंप्लेन केल्ले हांगा झाड बेंड जाल्लो आमी येवन रावता थंयता जस्ट आतां आमचे सगळे इंस्ट्रुमेंट येवन रावता थंयता आनी ते भितून एक बायल काम करता ती बायलीन बॉब मारले की बाबा झाड पडटा म्हणून ते आयकून आमी सगळे जाण धांव मारले 3 जाण थंय आनी 2 जाण हांगा गाडयेर पडले कोणाक काय जावं ना कोणाक इंजरी काय ना आमचो लेबर मागचा कोणाक काय जावं हे गाडी तुमची ती आमची सीसीटीव्ही आणि कितें गाडयेक डॅमेज बी कितें सगळे गाडयेरच पडले। ओके 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 ही कसली गाडी ही आमची स्कायलिफ्ट ह्योच ट्री बीन कट करता ओके 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 घेवन येयल्ले आमी गाडी ओके तेन्नाच हो हे जालो तेन्नाच झाड पडलें। रुमडावाडो सड्यार सकाळच्या 5:30 वरांचेर एका घरार राखणे वणत कोसळ्ळी। राखणे वणत कोसळिल्ल्यान घराचे बरेच लुकसाण जालां। Received a call from a local councillor Damodar today that landslide has occurred at Gomantak near Masjid House, and one toilet block of residential house of Saifullah Sheikh has collapsed due to incessant rainfall for last few days, and also roof tiles of one resident named Anita Parab that has been damaged. So I have directed the Talati. The gratuitous relief will be provided to these affected people, and we have also requested the occupants of residential house which has been affected due to the landslide that we are ready to shift them at the shelter home. So their willingness we want, and we'll shift them to a safety house. Sakwad sir. Yes, at Sakwad. And we have also proposed actually a retaining wall in that area that since further landslide should not occur as a precautionary measure. So directions will be issued to the PWD authorities to construct a retaining wall. फाटले 2 दीस जाले उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान कुशावती आनी म्हादय न्हंयची पातळी वाडल्या। पारोडेचो पूल लेगीत उदकापोना गेला। आमी सद्या पळयतात की गोंयभर सद्या पावसान असो थैमान घातला की सगळे जनजीवन विस्कळीत जालेले आसा। सत्तरीन तशी स्थिती आसा। ह्यो 2 दीस पावस असो पडपाक लागला की ताका लागून घाटमाथ्यासून जें उदक येता आनी हांगा बी पावस पडटा पूण घाटमाथ्यासून जें उदक येता ताका लागून न्हंयची जी पातळी आसा ती मातशी वाडत आसा। सत्तरीची जी म्हादय न्हंय आसा, रगडा न्हंय आसा आनी वेळूच न्हंय आसा तेजी उदकाची पातळी वाडलेली आसा। आनी त्याच बरोबर रस्त्याचे जे गटार आसा, बारीक सारीक व्हाळ आसा तेजे बी उदक वाडलेलें आसा। असो जर कंटिन्यू पावस पडलो जाल्यार पूर ह्यो येतलोच आनी ताका लागून सगळ्यांनी अलर्ट रावन काळजी घेवपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।